मोगेशानो बाटली सोऱ्याची टिकेट मोन्नाची मायचें करून गोठ्ठोन सासूमायक खावयता मोट्टोन गो खेवता जुगार बायल जाता फुगार हे भाशेन तीन सुपर हिट तियात्र दाखयल्या उपरांत कॉमेडियन रिचर्ड घेवन आयला आपलो नवोच तियात्र जाचें नांव सुनो झगडटात शेजारी मुरगडटात. हो ताचो तियात्र पणजे कांदोली हावसफूल जाल्लो आसा. मारगांवय ऑलरेडी 2 शो जाल्ले, दोनूय तीन दीस पयलीं हावसफूल जाल्ले आसात. आतां एक सोयेक मेवता तुमकां पळोवंक होच तियात्र 13 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मारगांव म्हणजे रवींद्र भवनाक 13 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता हो तियात्र पळोवंक मेळटलो. सोजमोतां तुमी आदींच फुडें टिकेट काडून होय त्याचो तियात्र एडवान्स हावसफूल करतले म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी ह्या सिजनांतलो बऱ्यांतलो बरो तियात्र जायते शो केल्यात आनी तो दुसरो कोणूच न्हय, डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज बाबुल्ला स्तारी हाचो तियात्र 2 दीस संवसारांतले वेता थंयचो लोकांनी भरपूर वाखाणला. बरो तियात्र म्हणून लोकांनी एकूच न्हय पूण 2-3 पावटी पळयल्लो आसा. मडगांव जायते शो जाले आनी आतां तियात्र सोंपोवच्या आदींच हो निमणो सोयेक तुमकां सगल्यांक पळोवंक मेवता. 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता पाय तियात्रीस हॉल मारगांव म्हणजे रवींद्र भवनाक 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता हो तियात्र पळोवंक मेळटलो. ताच्या उपरांत हो तियात्र बंद. ऑलमोस्ट ताचे 82-83 कितें शो जाल्यात आनीक हे दोनी बऱ्यांतले बरे तियात्र पळोवंक विसरो नाकात. 13 तारखेर सांजेच्या 7:30 वाजता कॉमेडियन रिचर्डाचो तियात्र सुनो झगडटात शेजारी मुरगटात. तसोच 14 तारखेर उल्हासतारीचो तियात्र 2 दीस संवसारांतले हो तियात्र पळोवंक मेळटलो 14 तारखेर सांजेच्या 3:30 वाजता. देव बरें करूं.